देवगिरी टी presents देवदर्शना. नमस्कार वीक्षकांनो, आईचे देवदर्शन कार्यक्रमाक तुमकां सगळ्यांकय स्वागत. आईचे ह्या कार्यक्रमांतू आम्ही परतून एक देवळ तुमकां दाखोवचे खातीर प्रयत्न करता आसत. आजी आम्ही बेळतंगडी गांवाचे भाईचे सुत्तांतू आसचे लायला वेंकटरमण देवस्थान आमगेले गौड सारस्वत समाजाचे एक व्हड क्षेत्र जावन आसचे ह्या लायला वेंकटरमण देवस्थानाक आपोवन घेवन येता आसत. हांगा आम्ही आयिल्ले तेन्ना समाज बांधवांनी आमकां हांगा देवस्थान दाखोवचें एक लायक वेवस्था केलेली आशिल्ली. अशें जावन हें देवस्थान तुमकां दाखोवच्याक आमकां साध्य जालें. भारी चंद जावन आसचे वेंकटरमण श्रीदेवी भूदेवी सहित जावन आसचे वेंकटरमणू हांगा विराजमान जावन आसा. सुत्तांतूल देवाक प्रभावळी जावन भारी चंद एक देवस्थान आजी तुमगेल्या द्राक आमकां दाखोवच्याक खूश दिसता आसा. येयाची लायला वेंकटरमण देवस्थानाक वचा. कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः. देवानम गुणैलले गौड सारस्वत ब्राह्मण समाज आम्ही एक गांवांत आसून घेवन एक ग्रुपार एका निमित्ताने देवालय आराधन करून घेवन गेलो. मागीर सनच एक आराधना केंद्र एक व्हड एक देवालय जाता. अशी सुमार 2-3 शतमान फुडकी सगळे एक इतिहास असिंत जालें एक गांव. थंय एक कुटुंबांत करून घेवन गेलो देवालय आराधना जावन येवन घेवन एक सडारी श्रीमद सुकृतीन स्वामेले हस्तान थंय देवाळ निर्माण जावन जावका जलरी पंचपर्व इत्यादी सर्व समाजाच्या जलार मेळ घेवन कोरून येवन घेवन मागीर अनेके चंद जावन घेवन जावका म्हळ्यार एक संकल्पांनी समस्त समाजाच्यांनी मेळ घेवन गेलो वग्गी सुदृढ जावन शिलामय जावन चंद जावन घेवन निर्माण केलें तसलें एक क्षेत्र आसल्यारी तें बेळतंगडी लायला वेंकटरमण देवस्थान. भारी चंद जावन घेवन शिलामय जावन आशिल्लें हें देवस्थान आर्तांची श्रीमद सुधींतीर स्वामीला आशिर्वादान तंगेल करकमलानाची प्रतिश्ठा जाली. हे देवळांत पुराउत्सवय आसती जलारीची एक घरणेचे देव तंगलेंतूची एक विभाग इत्यादी जावन घेवन आराधना प्रितीन करून घेवन आमगेल देव म्हणलें संतोषान ताका पूजन करून घेवन आयलें तसलें घरण. तशें हांगा पूजन करता आसलें राजपुरोहिताल घरण की टिप्पू सुलतानाल कालांत की सगळं तांकां तें व्हड एक गौरव मेळ्ळें म्हूण इतिहास सांगतात. तसलें राजपुरोहीत घरणेचे भटमम्मांनी अर्चकान हांगा पूज करून येवं तसलें एक दीस आमी पळयता आसता जिकय. तशी हे समाजाच्यांनी भारी एक वेवहारीक जावन घेवन आशिल्लें क्षेत्र हें उप्पेनंगडी बेळतंगडी म्हूण सगळें लागलें आसूचें गांव. तंतू हें लायला म्हळ्यार हे गांवांतू चंद जावन आशिल्लें सुंदर एक वेंकटरमणालय देवालय आमी पळयता आसती. हांगा देवाक विशेष पूजन वैभव सगळं घोळ लायला. स्वामेले हस्तान हांगा सगळं जेवचें श्रीमद सुधींतीर स्वामेला आशिर्वादान तशींची श्रीमद संयमीतीर स्वामेला आशिर्वादान की तंगेले उपस्थितीन की संगळ हांगा मलगडेन प्रतिश्ठ करून येयलेलें तें वर्स लेखून घेवन शतमानोत्सव के सकड आरताचरण जाल्लें आसा. देवाक तेत्ते वेळा जेवका जालें सर्व द्वारकी इत्यादी अर्पण जाला. तशींच हांगा भांडी उत्सवा खातीर भांडी जलारी देवाक अर्पण केलेलें आसा. चंद जावन आशिल्ले ते भांडीरी आमगे लक्ष्मी व्यंकटेश बैसून घेवन गेलो उत्सव घेता म्हणून एक संतोष हांगाचे आभार वृद्ध तशींची जावका जालेले महिला मंडळी आनी सगळ्यांनी मेळ घेवन निरंतर देवालय दर्शन घेवचें. देवालय सेवा म्हणल्यार रुपारी देवस्थानांत प्रत्येक काम करचें.
तशी तत्तवळी श्रीमद काशी मठाधीशान गेले मुक्काम जेवचे तांगेल आशीर्वादान मार्गदर्शनार हांगा सर्व कार्य जेवचे हे सगळे जावन घेवन समाजाचे दानी लोकांनी हांगा जावका जालेले सभा मंडप की नाजाल्यार बाकी सगळं व्यवस्थेक जावका जालेले अनुकूल कोण दिलेलं आसा आज आमगे समाजांतू आम्ही गौरवान संगीत बेळतंगडींत आमगेले सुदृढ जावन आशिल्ले चंद जावन आशिल्ले एक देवालय आसा हांगा मलगडेन त्याग करून घेवन देवाला आराधन करून रक्कून येयलेली संस्कृती अज्जिकेची आमगे समाजाच्या निधोन हाडल्या म्हळ्यार संतोष हांगा उत्सव आसा ती भजनां सप्ताही हे सगळेक चोवन येता अशींची मुखार सुनू हे देवळांतू चंदायेन समस्त समाजाचे बांधवांनी मेळ घेवन एलता पेलता आशिल्लें उजेरी हे सगळं गांवांच्यान जाल्यार हांगा घेवन देवाला आराधन करचें आसा श्रीमद अनंत व्रत की हे सगळें हांगा चलता म्हणटाना हांगा वंशपारंपर्यान म्हणके पूज करून येत आसले भटमाम तशींच आमगेले देव म्हूण घेवन आराधन करून येयलेले ते गृहस्थ यजमान घर हे सगळे आसूचे पळयतना संतोष जाता देवाले दयेन हे क्षेत्र अभिवृद्धी जावं आमगे समाजाच्यांक हे येवन घेवन पळोवत आसलें एक भाग्य हो लक्ष्मी व्यंकटेश दिवो म्हूण सांगून घेवन आमी देवा लागीं प्रार्थना करताची आयज दिसाक बेळतंगडीचे लायला व्यंकटेशान देवस्थान आमी पळोवया. राजाधिराजू महाराजू वीर वेंकटेशू होड्रे होडू राजाधिराजू महाराजू वीर वेंकटेशू होड्रे होडू आमगेलो देवू वीर वेंकटेशू होड्रे होडू 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 आमगेलो देवू वीर वेंकटेशू होड्रे होडू 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 कठारी धारी चक्रधारी वीर वेंकटेशू होड्रे होडू कठारी धारी चक्रधारी वीर वेंकटेशू होड्रे होडू आमगेलो देवू वीर वेंकटेशू होड्रे होडू 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 वीक्षकांनो तुमकां सगळ्यांक एक गोत्त आसला म्हणजे एक देवस्थान सगळे गांवचे श्रद्धा केंद्र जावन आसता एकल्याल निमित्त देवस्थान जायना सगळे समाजाच्यान ಒಟ್ಟು ಮೇಳ್ನು देवस्थाना खातीर कसलेपुणी तांगेल मट्टा सेवा केलेल तेदना ते समग्र जावन एक गांवाचें देवस्थान जाता कितले जनाल श्रद्धा भक्ती थंय आसा की तितलो देव आमकां अनुग्रह करता म्हळ्यार भावना आमगेल समाजांत आशिल्ले निमित्ताची सगळे समाज ಒಟ್ಟು ಮೇಳ್ನು देवस्थान बांदचे कामांत राबता आज आम्ही लायला वेंकटरमण देवस्थानाक येताची म्हणून संदेश दिलेले तेदना आमकां हांगा पूर्ण सहकार मेळ्ळो सगळेची विश्वस्त मंडळी आमकां हांगा स्वागत करच्याक राबून आशिल्ली आतां हांव लायला वेंकटरमण देवस्थानाचे विश्वस्त मंडळी संगत आसा आतां वेगळ्या संगत हांगाचे मलगडे हांगाचे विश्वस्त देवस्थानाचे श्री कापू नारायण शेणे हान्नी आसाची नारायण माम तुमी मस्त वर्स देवाली हांगा मंडळी एक सदस्य जावन काम केलेलं आसा देवाल सेव केलेलं आसा तुमगेलो अनुभव फुडें हें एक कौटुंबीक देवस्थान जावन आशिल्लें समाजा हाता मेळत तरी कशी ताजी उदरगती जाली कशें हांगा काम जालें म्हळ्यार विशय ह्या विशयार प्रप्रथम जावन आमगेले कारणीके देव हांगाचे वेंकटरमण भजना प्रिय पुरा कडेन वेंकटरमण भजना प्रियची जाल्यार आमी ताका विशेश एक स्थान दिलां तशें कडेन त्या स्वाम्याला अनुग्रह सदैव आमगेल्या समाजा आसो तशींची आमगेले परमपूज्य गुरुवर्य वृंदावनस्थ श्रीमद सुधींद्र स्वाम्याला अनुग्रह तशींची तांगेले पुट्टशिष्य म्हळ्यार आतांचे मठाधिपती श्रीमद संयमित स्वाम्याला अनुग्रह सदैव आमगेले वेर आसूं म्हणून देवाला स्वाम्याला मागताची विशेश जावन तुमकां स्पंदना म्हळ्यार कसं म्हळ्यार GSP आमगेले समाजाचे देवस्थान की स्वाम्याल विचारी मस्त नमुन्याचे एक काळज घेवन प्रचार कार्यक्रमात तुमी येता आसाची तुमकां प्रप्रथम जावन स्वागत दिता आसा तशींच ह्या देवस्थानाचे एक संक्षिप्त इतिहास सांगचे जाल्यार 1914 इसवी प्रतिश्ठेवाल देव हांगाचे गौरवान्वित कन्नाजे कुटुंब शणै कुटुंब म्हणून आसता एक आतां आसा ताणें हांगा तांगेले संत हांगा आसा तांगेले मनयतना देव तांगेले घरकडचे देव जेवन ताणें पूज करून आशिल्ली आमकां हांगे बेळतंगडी तालूक म्हळ्यार एक तालूक हेडक्वॉर्टर म्हणून शिवय आमगेले समाजाचे म्हळ्यार एक देवस्थान हांगा ना आशिल्लें
पुंजालकट्टे गोपालकृष्ण देवस्थान मागीर एक 3-4 मंदिर सोळ्यारे व्यंकटरमण देवस्थान म्हळ्यार हें एकय आशिल्लें हांगा बट प्रोवायडेड तें खासगी मनेतनाचें देव जेवण आशिल्लें म्हणजे आमी गांवतून कसं करता अशें म्हळ्यार हांगा विशेश कार्तीक मासांतू नगर भजन तशी कार्तीक पुनव वकूळ आनी देवस्थाना चलची चल पंचपर्वांतू आमी सक्कड प्रायवेट मॅनेजमेंटा देवस्थान जेवण म्हणून एक मन लेखानाची आमी पुरा जन उट्ट मेळ हांगाचे कार्यक्रम करता आशिल्ले त्या टायमार जाल्यार देव तांगेल घरा देव जाल्यार आमी मागीर आशिल्लो देव आमकां दित आशिल्लो हेंची विशय कंटिन्यू जावन येताची आमी सादारण 1996 अंतू म्हळ्यार 14 आनी 82 वर्सां नंतर खबर आमकां एक मन आयलें देवस्थानाक आमगेलें जाल्यार कशी खासगी मन येताना देव जाल्यार आमगेलें कशें जाल्यार मनांत एक आसता ते वास क्षेम कोरका कन्नाजे वास्तव शणे म्हणून तेन्नाचे तांणी यजमान तांगेल मलगडे कन्नाजे रायप्पा आनी लक्ष्मण शणे म्हणून तांगेल कालगतीर प्रतिश्ठेलेलो देव आमगेल कळीता येताना कन्नाजे वास्तव शणे तांगेल्याक आमी एक मनय दवरली वासमाम आमकां एक देवस्थाना तुमी 10 जाणां सोडून दिवका कथं म्हळ्यार आमकां एक आमगेलो देव म्हणून एक पूज करच्याक आमकां एक अवकाश मेळटा जाल्यार 10 जाणांचें देवस्थान जाल्यार मात्र आमकां ते अवकाश ना जाल्यार केन्ना जाल्यार तुमगेलो देव आमी येवन सेवा करूया तितलेची जाल्यार त्या सेवा केल्या ताणें सोडून घालें मात्र तशी ताणें ओके केलें सुदीन ती स्वाम्याक आमी मनय दवरली सुदीन ती स्वाम्यान एक आशिर्वचन दिलें तुमी मुखार शेर देव खंडीत तुमगेलो आतां येता तुमगेले घरान सेवा घेवचें तुमकां बळतंडी पण तेजें भाग्य आसतें तुमी मुखार शेर तशींची पुरो कार्यक्रम आनी करून आमी वास मामा तांगेले वापस इन रायटींग आमगेल्यान तांगेले भितर नेगोशिएशन्स म्हळ्यार कंडिशन्स हें मुखारसून कशी चलता तें पुराय जातरी तांणी देवस्थान 10 जाणां सोडून दिलें 96 अंतू 98 अंतू हें जालें ट्रस्टीड टेंपल मॅनेजमेंटाची ट्रस्टी जावन तांचो फस्ट फावंडर ट्रस्टी बी रमेश पै तांणी 5 वर्सां तांणी काम करून हांव सेक्रेटरी जावन आशिल्लो तशींची ताचे नंतर देवस्थाना फूड कशी खंयचे कार्यक्रम जाता आशिल्ले तशींच प्रत्येक कार्यक्रम चलता आशिल्ले जाल्यार इन एडिशन केलो उपरांत आमी मेळोन घेवन आनीकय वैभवारी ते कार्यक्रम जेवता तशी केले 98 अंतू ट्रस्टीड रजिस्ट्रेशन जालें मागीर तांणी 5 वर्सांनी मॅनेजींग ट्रस्टी जावन आशिल्लीची रमेश पै ताजे नंतर देवस्थानांत एक भूप्रश्न दवरलो देवस्थान जिर्णोद्धार जावपाक जाल्यार कसाय जावं तांचो प्रप्रथम जेवण येयलें हांगा व्यंकटरमण उत्सव मुर्ती पट्टा श्रीदेवी भूदेवी समेत आसा बट उत्सव मुर्ती व्यंकटरमण ताका श्रीदेवी भूदेवी तो निमगिता आसा तुमी ताका एक अनुग्रह कोरका तुमी पिंटेच्यान म्हणून ताका तो निमगिता आसा म्हणून तेन्ना पुराय जाणां मेळून घेवन ते भारी वैभवारी तेन्नाचे उडगा असा प्रकार सांग जाल्यार 2000 ते 98 ते ट्रस्टी जावन 2000 श्रीदेवी भूदेवी प्रतिश्ठेचे कार्यक्रम तेन्ना सुदीन ती स्वामी मंजेश्वर कॅम्प आशिल्ली आमगेलें देवस्थान तेन्ना भारी पोरणे खंयच्या टायमार खंय पडत म्हूण सांगून जाय त्या नमुने परिस्थिती आशिल्लें सोम्याक आमकां आमी येवन एक दीस जाल्यार राब बुका म्हूण सांगता जाल्यार आमकां मना धैर्य ना वेवस्थ ना समज जाल्यार स्वाम्यान आमकां एक अनुग्रह करून त्या पोरणे बिल्डिंगांतू तांगेल खंय तरी एक रूम आमी तरातूर जावन वेवस्था करून तांणी मंजेश्वर कॅम्पात एक दीस रात्री येवन एक रात्री राबून हांगा हेर दीस श्रीदेव भूदेव प्रतिश्ठा करून वापस मंजेश्वर कॅम्पात विसरू ना ते कार्यक्रम तसा स्वामी आमकां मेळ्ळेला आमी धन्य ताजे नंतर त्या श्रीदेव भूदेव प्रतिश्ठे कार्यक्रमा नंतर देवस्थान आमी अभिवृद्धी विचारी आमी मागशे पळयलें ना कसं म्हळ्यार एक टायम आशिल्लें कार्तीक पुनव म्हळ्यार आमगेले सगळे गांवांत एक आमकां चड म्हळ्यार 45,000 रुपया खर्च नवा त्या 45,000 कोरको जाल्यार आमकां हराराच्या म्हळ्यार मागीर मिटिंगां दवर 5,000 उण पडल्यार कोण कितले घालता म्हणटा 100 150 150 तसले काल घेते वय तसले एक टायम आशिल्लें जाल्यार श्रीदेवी भूदेवी प्रतिश्ठा जावन 2003 2 वर्सां भितर स्वाम्यान येवन हांगा निधी कलश केलें 2004 10.5 महिने भितर 1,20,20,00,000 प्रोजेक्टाचें देवस्थान भव्य अंबल सोम्याले करपच्याक वेवस्थेक इतली देवान करून घेतला आज्या पयशे ओड आमगेले देव खंयचो ना बारी एक कारणीके देव म्हणून आमी देवाला मागता आसाची आता नारायण मम्मान तांणी फूड हांगा देवस्थान एक अभिवृद्धी हंताक हाडका जाल्यार कितलें पुरा कश्ट जाल्लें कशी सोम्याले एक कृपा दृष्टी हाजेर पळोवन कशी सगळो समाज एक जावन असल एक भव्य देवस्थान निर्माणाक कारण जाल्लें म्हळ्यार विशय सांगिल्लो आसा नारायण मम्मा धन्यवाद वीक्षकांनो येदुलते तुमी बेळतंगडीचे लायला वेंकटरमण देवस्थानाचे ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಾವಳಿ ಪಳೆಯಲೆ
आत्ता एक सान विराम घेऊया. विरामानंतर परतून येताचे. देवगिरी टी प्रेझेंट्स देवदर्शन. देवगिरी टी प्रेझेंट्स देवदर्शन. विरामानंतर देवदर्शनाक तुमका स्वागत. आजी तुम्ही पळयत आशिल्लींची बेळतंगडी गांवाचे लायला वेंकटरमण देवस्थान. येयाची कार्यक्रम मुखार सोया. वेंकटरमणा गोविंदा वेंकटरमणा गोविंदा रमारमण हरी गोविंदा रमारमण हरी गोविंदा. मत्स्यरूप हरि जलनिधिवासा मत्स्यरूप हरि जलनिधिवासा लक्ष्मीरमणा गोविंदा लक्ष्मीरमणा गोविंदा. कूर्मस्वरूपा मंदरधर हरि भक्तवत्सल रे गोविंदा रमारमण हरि गोविंदा रमारमण हरि गोविंदा. वेंकटरमणा गोविंदा वेंकटरमणा गोविंदा. पद्मावती प्रिय गोविंदा पद्मनाभ हरि गोविंदा पद्मावती प्रिय गोविंदा पद्मनाभ हरि गोविंदा पद्मावती प्रिय गोविंदा पद्मनाभ हरि गोविंदा. आता मिगल सांगत असती ह्या गावाचे अनेक मलगड आहे आणि ह्या देवस्थानाक मस्त सेव केलेली बी रमेश पैमाम हांनी फुडें प्रेसिडेंट जावन 5 वर्स काम केलेलें नाहीशी हो देव समाजाक पावचेकिंत फुडें कार्तिक पुनवेचे कमिटी भितरी मस्त सेव केलेलो आसा. आता रमेश मामाले अनुभव ಸ್ವಲ್ಪ ऐकूया. मिगेल अनुभव प्रकार आमगेल मडगाड अज्ज मिगेल आनु दलतगे अगदी सेव केले निमते आमगेल कुटुंबिक देवान सुमार सेव करू तशी भागी दिला. ते भाग्यांत एक 17 वर्स 17 वर्स सेक्रेटरीशिप मागीर 10 दिनांक देवस्थान घेवचे खातीर म्हाका देवान सुमार मुखार पेटयला. तेन्ना मुखार पेटयले निमती देवान आमकां देवस्थान आतां मेळटा तशी केलें. तशें केलें निमती बरें संतोश आमी तांगेले घेतले घेवन ताची कशी जाली म्हणून कोता देव मुखार मुखार वची न्हू देवान चांग देवस्थान दवरताची सोम्याल आशिर्वाद निमती जाल्ले म्हण सांगून लागता. तशें म्हणून पुराजनान सेव केल्या जाल्यार मिगेल सेवा देवान सुमार रिती घेतल्या त्या निमती आनीक संतोश सांगता. तशें म्हणून आतां दोनी वेळे टर्माक मिगेल भाव रामदास पै आशिल्लो 10 वर्सां. तशें म्हणून आतां मिगेल पूत हांगा ट्रस्टी जाला ते बीन देवान सेवा करचे भागी घेतला. सेवा करू का म्हणून देवाला सेवा करता म्हणून निमून घेता. रमेश मामाक धन्यवाद.
आता मिगेल सांगत असाची हांगाचे अर्चक जावन आसचे वेदमूर्ती बी श्रीनिवास भटमाम हांगा वर्षावधी कार्यक्रम कशे चलता आणि जनाल सहकार कशे आसा. विशेष जावन स्वाम्याल एक अमृतस्तरी प्रतिष्ठापन जातरी सपरिवार प्रतिष्ठापन जातरी हांगा देवालयाचे वैभव चळिकी तक्स पूरक जावन एक लक्ष तुळशी अर्चने विश्वरूप दर्शन म्हणून आमगेले सान गांवांतू आमी एक करताची ताका समाज बांधवाल सहकारू जावका नातल्यार ते करूं साध्य त्यामुळे ते एक 10,000 वयर पोंटी लावचे आसा. तशीच एक लक्ष धड उदरा न्हू ते एक लॅक करून हेर दिवसांत सकाळांनी मेळ्ळें एक अर्चन करचें ते कार्यक्रम करचे जाल्यार मस्त श्रम आसा. ते पुरे समाज बांधवाल सहकारान तशीच शेनवारा भजनकी अशीच 15-20 उत्सव 15 लागी एक संराधना तशीच शेनवारा भजनेत मस्त जन एक अन्नसंतर्पण इत्यादी करून एक वैभवारी देवालय चोलन येत आसा. विशेष जावन देवालय एक आशीर्वाद की सुदीन स्वामीला एक पूर्ण शुभ आशीर्वाद तशीच आत्ताचे संयमीन स्वामीला एक चांग आशीर्वाद की आणि मात्र न्ही आमगेले पेंटे जनांनी काशी मठ आणि सुदीन स्वामीला वयर दवरलेले एक निश्ठा आमकां ते फल दिता आसत. तशीच आमकां ते आमी त्या टायमाचेर आमी स्वामीला वयर एक दवरलेले एक अभिमान आणि तांणी आमकां मस्त मोग केल्लो आसा. बेलतंगडीचे आनी पुंजलगट्टे गांवाचे म्हूण म्हळ्यार तांचे विशेषण बेलतंगडीचे आयिल्ले म्हूण म्हळ्यार स्वाम्याक एक मंदा आसूं ते कसं की एक तांकां एक आमगेलो वयर भारी एक प्रीती जालाले. तशीच तांणी एक मस्त आमकां मार्गदर्शन केल्लें आसा मस्त आशीर्वाद केल्लो आसा. अशें आमगेले मस्त कसले कार्यक्रम आसल्यार तांगेले एक आज्ञा घेवन आमी केलेले ताजे जावन आमी एक 100% आमी सक्सेस जाल्ले म्हणून सांगूंक हांव इच्छा पावता. विशेष जावन देवालय स्वाम्याला एक सेवा करता आसले ते भाग्य देवाना आमगेले समाजाक दिला. विशेष जावन मुखार चलून आमगेले समाज बलिश्ठ आनी समृद्ध आचारवंत समाज स्वाम्याल खातीर देवाल खातीर अशी सेवा करो तशीच देवाल सेवा आनी मुखार चलून आमकां करता आसले ते भाग्य देव आमी सगळ्यांक अनुग्रह करूं म्हणून देवाला प्रार्थना करता. भटमामान समग्र जावन कशी सगळे समाजान ಒಟ್ಟು मिळल्या मात्र तशीच गुरुले एक मार्गदर्शन असल्या मात्र चांग काम करूक साध्य जाता प्रेरण मेळटा म्हणल्यार हांगाचे उदाहरण समेत सांगिल्लें आसा. भटमामाक हृतपूर्वक वंदना. आतां ह्या गांवची अनेक मलगडी हांगाचे एक ख्यात उद्यमी आनी हांगा विश्वस्त जावन मस्त वर्स सेवा केलेले रामदास पैमाम मिगल सांगत आसा ती. रामदास पैमाम हांगा दोनी होड कलश देवाक समर्पण म्हळ्यार दोनी होड कार्यक्रम जाल्लेलो आसा म्हणून त्या समयार कशी जनाल सहकार आशिल्लो कशी तुमी त्या पुरा निभायसिले म्हळ्यार तुमगेले अनुभव अमृताचे 4 उतर आमगेले खातीर सांगता म्हणून निमगून घेता. एक देवाला उडगास करून स्वाम्याला उडगास करून 2 उतर उलयता इतली पोवता. आमगेले देवस्थाना आमी कशी जावका म्हणून जाल्यार एक हांगा जनरल बॉडी मिटींग आपयना त्या मिटींग आपयतना हांगा आमकां फुडें एक 45,000 कार्तिक पुर्णिमेचे करची म्हळ्यार बारीक कश्ट आशिल्ले. तेजे त्या एक मिटिंगार आमकां 45 लाख रुपया देवस्थाना खातीर जन दिता म्हणून तांणी आश्वासन दिलें. तेंचे आमकां एक अशें की एक स्फूर्ती जावन आमी तें काम करचिना. तशीच आमकां कसं म्हळ्यार हे देवस्थाना सुदीन स्वाम्या तनांची निधी कलश जावका तांगेल्या हातान ती पुनर्प्रतिश्ठा जावका म्हणून आमकां एक आश आशिल्ली आमकां ते टर्माक. तशीच देवान पुरो जाणांक तेका आमी 5 पेटी देवस्थान म्हणटात ते 5 पेटी देवस्थानाचे पुरो जाणांक सहकार घेवन निधी कलश आनी पुनर्प्रतिश्ठा सादारण एक 10.5 महिने भितर जाल्ले म्हणचे का तंतू देवाला दया आनी स्वाम्याला आशीर्वाद. ह्या कार्यक्रम आमगेले देवदर्शन आयचे एपिसोड सुसूत्र जावन चोलची तशी आमकां सहकार दिलेले बेळतंगडी गांवाचे सकड मालगड्यांक नमस्कार. मालगडे आनी आतां कालाची युवजन दोनी हळे बेरू ಹೊಸ ಚಿಗುರು म्हणके आतांची युवजनय हांत भितर हात मेळोवन हे देवस्थानाचे सक्कड काम सुसूत्र जावची तशी आत्ता कसल सहकार जावका म्हळ्यार तांगे लागीं नवी योचन आसा नवी शक्ती आसा त्यावेळी मेळोवन घेवन हांगा अभिवृद्धी कामांत हात दिता आसा ती हात मुखार हाडता आसा ती. हांत भितर एकली जावन आसा ती श्री विवेकानंद प्रभू माम हांणी कसं सांगताची म्हण पळया. श्रीनिवास कल्याण जावका म्हूण बारी मन आशिल्लें आमकां तशी श्रीनिवास नरसिंहाचार्या मुखांतर श्रीनिवास कल्याण केला. स्वाम्याला आमी 2 वर्सां एक पंत आमकां स्वाम्याला कॅम्प मेळटा असं जाता आनी मुखार आमी स्वाम्याला निवेदन केला वर्सा एक पंत म्हणे आमगेले देवस्थाना येवका तुमी म्हणून
इतले म्हळ्यार सोम्यान येता आमकां बारी खुशी सोम्यान येता आमी पुरा सोड आमी हांगा येताची आमकां इतली वट्ट जेवचे एक विषय सोम्यान येयले तें मात्र पूरा जाण पूरा गांवचे आमगेले 5 मिनटां देवस्थान जाल्यार बाकी दिसाक 5 मिनटां जेवचे दूर जाता जाल्यार हें सोम्यान आयले तेन्ना 5 मिनटांचे पूरा जाण वट्ट जाताची तशें जालें ती हें पूरा कार्यक्रम हंगात चंद रितीन चलता आसा आमगेले हें ट्रस्टय बारी शक्त जावन आसा तशी खुशी जाता आसा तुमगेलो टू स्पंदना टी व्हीच्या टू सांगून घेवच्याक आमकां इतले सकट माहिती दिलेले विवेकानंद मामाक धन्यवाद. आत्ताचे हांगाचे विश्वस्त मंडळींत भितरी कार्यदर्शी जावन आसचे श्री सुधीर भट्टो आमगेले सांगत आसा ती तुमगेले आईचे कामा विशय आतां कसं चलता आसा देवस्थानाचे त्या विशय. हांव हांगा आमगेल्या ट्रस्टा वटूची 2-3 सब कमिटीज आसा. आमगेले हांगा एक वेंकटरमण स्वामी सेवा संघ म्हूण सांगून एक चर्केल कमिटी तशीची आमगेल्या मात्रवर्गात हांगेल्या श्री महालक्ष्मी सेवा संघ म्हूण सांगून श्री वेंकटेश भजना मंडळी बेಳ್ತಂಗಡಿ ह्या 3 कमिटीज ಒಟ್ಟು मेळून आमी हांगा पुरा देवस्थान चलयता आसती. हे आमगेले पंचमी उत्सवाचे की चारकेल उत्सव म्हणटा की ताका एक निज घटने आसा त्या निज घटने वयर हांगा हे एक तांकां जबाबदारी दिवन ते उत्सव चलयता आसात. 1965 हातूंत आमगेले देव कार्तिक पुन्नो जाता नेक्स्ट डे चारकेल उत्सवाच्यांतू 9th अवभृत्य करता आसतना आमगेले दोग जे म्हळ्यार आमगेले आतां मलगडे तांणी उदकांतू होयलांतू पास जाले. त्या टायमार कोणाकय आमकां कशें हें करचें जाय न्ही लागींच्यान पुरो तांकां रक्षण केलें. तें रक्षण केल्ले ताजे बाब जावन आमी वेंकटरमणा लागीं ते एक पंचमी उत्सव तुका करता ती म्हण सांगून घेतिल्ले प्रकार तो उत्सव आत्ताय चलता आसा आनी मुखारय चलता आसता. ताजी संपूर्ण जबाबदारी आमगेले वेंकटरमण स्वामी सेवा तांणी घेवन करता आसा ती. युवजन मलगडे बायल मनशां चेडूं अशी पुरा जनान मेळून हांगा जबाबदारी वांटून घेवन देवाल सेव केलेलो आसा. असल एक पुण्यक्षेत्राक आमी आजी हाजी परिचय आजी आमकां ह्या कार्यक्रमा मुखेन तुमकां करूंक साध्य जाल्ले श्री कन्नाजे सुनील शेणे माम आमगेले सांगत आसा ती. माम तुमगेले कुटुंबीय देवस्थान समाजाक हस्तांतर जालें तुमगेले कशी चलयतली की म्हणाले भावना आनी तुमी वरून हांगा मुक्तेसर जावनूय हांगा सेव करता आसा ती. एक कसले नमुने फिलींग तुमकां तुमगेले घरचे देव आज समाजा देव जावन हांगा बसला ते कसले नमुने एक भावन म्हण तुमगेले एक फिलिंग्स आमगेलो टू शेअर करताचे. हे 10 जन येतरी आमकां मानता न्ही आमकां कांय वेंकटरमणान केन्नाय सोण घाल न्ही तागेली सेवा आमी करता आसाची तशीच गांवतुल्यांकय ते सेव करूं चान्स एक भाग्य मेळ न्हू गांवतुले पुराय जन आतां फूड आशिल्ले तशी चांग म्हळ्यार अभिवृद्धी जावन चांग पोजिशनार आसा म्हूण सांगतना म्हाका भारी खूश जाता. सुनील मामान सांगला म्हणके देवान कृप केल्लेली आमकां दोळ्याक दिसतस हांगा जन आनी चड अभिवृद्धी जावन व्हडोड्ड क्षेत्राक पावलींची म्हळ्यार उत्तर तुमी सांगले.
समाजाचे सर्व रीती जन एक संगत मेळणू एकवट मेळणू कशी एक देवस्थान तशीची देवस्थाना संबंध पाविल त्या सगळेच गांव अभिवृद्धी जावचे साध्य म्हणल्यार एक उदाहरण जावन लायला वेंकटरमण देवस्थान हांगा राबला. आज आम्ही ह्या पुण्यक्षेत्राचे एक परिचय तुमकां देवदर्शन कार्यक्रम मुखेन दिवचे प्रयत्न करता आसत. आमगेल हे कार्यक्रम पळयले सर्व आमगेल वीक्षकांक नमस्कार सांगताची. वेंकटरमणाल कृपा आमकां सगळ्यांकय मेळो म्हणल्यार एक आशय देवाल्या दवरताची आयचे हे कार्यक्रम आमी समाप्त करता आसत. कार्यक्रम पळयले तुमकां सगळ्यांकय नमस्कार. Devagiri Tea presents Devadarshan.